तर आज ही मार्गशीर्ष महिन्याचे फर्स्ट गुरुवार शुभदाल अम्मा आणि मेघल अम्मा तांगेला उपास आसा. व्हॉट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. आणि पुढे जाणं की गुड मॉर्निंग. घंटे झाले 8. आता मोबाईल चार्जिंग दवरला. आज थर्सडे आणि चिके एकटी कसं तर ब्रेकफास्ट ऑलरेडी रेडी करून दवरला, वरू लावून केला. तर आज ही मार्गशीर्ष महिन्याचे फर्स्ट गुरुवार शुभदाल अम्मा आणि मेघल अम्मा म्हळ्यार तांगेला उपास आसा. चलो आता हांव ब्रेकफास्ट करता. आज उनो रू लावून केला. हांव ब्लॅक टी पिता असं म्हळ्यार वेळ उठयलो तो आता तो गोच्या म्हाका टायम ना. तर आज फॉर अ चेंज ब्लॅक टी विथ रुला. व्हॉट्सअप गाईज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. आणि आज ही थर्सडे म्हळ्यार मार्गशीर्षाची फर्स्ट गुरुवार आणि ताजी खातीर पळया मम्मी कितले लायक ड्रेसअप जाल्ल्या. आज तीन लायक कापड नसला, इथं तिका तर पूज करचे आसा आणि मार्गशीर्षाचे पुढे ते सजवचे आसा, मांडवचे आसा. ती आता त्या करतली. आणि आज आम्ही ब्रेकफास्ट आणतो साबुदाणा खिचडी खाता असं ती मम्मा पूज करून जाल्ल्या ना आणि करचे आणि तयारी करची असं. ओके रांगोळी आणि काढ. सो आता रांगोळी आणि कान जळती गेला. आता मी तयारी करत असं ती मम्मी वचून आता मांडयतली. सो हांग मम्मीला डेकोरेशन पुरा झाला, पूज स्टार्ट झाला. भारी चंद झाला देवी सजावट. आणि मम्मी आता बूक वाजीत असं त्या गुरुवारा व्रताचं बूक असता ते बूक वाजीत असतं. ते बूक वाजून जाताच मागीर नंतर नैवेद्य आणि ते दाखवून पूजा करतात. तर आता घंटी जाल्ली 1 हांव आता अम्मा ते वता तसं. आज मार्गशीर्षा फर्स्ट गुरुवार न्हय. अम्मान असं जेवण केलं आता घरकडे जेवचाय आणि जेवून मागीर कामा वच करून. तर सकाळ लागून भायर असी हांव आता ब्रेक टायम असं मेगेले. तर हांव लेखले की वचून जेव मागीर दनपारची क्लासा खातीर वता. गायस मेगेल येद्राक असं एक विंटेज गाडी वता तसं. येद्राक आसपा ती रेड कलराची. या पळया कितली सुपर दिसतस पळया. होय ना अशी पुरो गाडी मस्त रेअर असं विंटेज गाडीचे असं रॅली जाता. तर जस्ट आता घरकडे आयलो भायर कसं वत असत हंगा आणि आम्हालाच न्हू हांगा पूजानी पुरो जाल्ली. हांगा प्रसादय घेतले. आता आमी जेवया. अम्मा असता तिगेल का ती काण दवरता गे म्हळ्यार ती रात्री जेवची तिणें. आत्ता जेवना काय ती रात्री उपास सोडची तिणें. तर हांव आतां जेवता ताजी मागीर म्हाका क्लासा वचचें आसा. नैवेद्याचें जेवण हें पळय चणे उपकरी बेंडा सगळे साबुदानाची खीरी चण्या सारू हांगा शीत आणि हे आईचे नैवेद्याचे जेवण. तो आतां कसं खातल तूं? आता चणा उपकर खाता. तर घंटी जाले पावणस आज हांव चिकी वगी वतस घरकडे म्हळ्यार मागीर क्लास कॅन्सल जाल्या. कितलो चंद दिसता पळय. Later that same evening. हांगा थोडं एडिटींग करता असेल. सकाळ नाका एडिटींग करनी म्हळ्यार म्हाका टायम मेळना नाशिल्लें. तर आतां शुभदाल फोन आयला ते गेला असिस्टंट ये न्ही गे तिका आतां शटर बंद करचें आसा ताजे खातीर आतां क्लिनिका वचा शटर बंद करया. जस्ट आतां क्लिनिका आयला आतां हांव हांगा. हाय वेलकम. जाल्ले आज पॅकअप बाय डन पॅकअप. तुका पैकअप करू का आपल्याला? वय गोतस म्हाका. सो आज क्या किया तुमने? आज ही अरे आज ही तर म्हळ्यार मेगा पुरो मुंबई दर्शन झालं. आज आगेल गंमत असं आज इथे आज दोन कडेन तो पूजा एक्सपिरियन्स घेता असं. लायक दोन कडेन म्हाका प्रसाद मेळ्ळा. एक अमलगर कडेन आतां ही मेला अंबालकर कडे. कसं केलं आज लंचाक? आज लंचाक शीत चणा सारू चण्या उपकरी मागीर बेंडा सगळे आणि कसं ते साबुदाणाचे खीर कसं केलं. कसं केला म्हणारे भजी बिजी. अच्छा हे आणि कसं म्हाका गोत ना सांगता आशिल्ली हांव खाय न्ही. आता वचून खावया. सो या पायम पडया मागीर आमी खावया लायक. चलो आता मी क्लिनिक बंद करता ती आणि सीधा जेवण करच्या वतात. आता आम्ही घरकडे आयले ती आणि हांगा मम्मीन आता जस्ट उपास सोडून बसली. आज कसं कसं बनयला तू ते सांग ना. बिनसा उपकरी आणि कॅबेजा भजो डाळ शीत चपाती आणि गोडशे कांदा गोडशे. खंय गेलते गोडशे? ओ हो हो हो. आज तर गणेश आलं. मजा असं खीर असं पायम पडल्या गेल्या. तू पायम पण ये आणि के करता. सो आता आमगेल पायम पडचे बाकी आसा. आम्ही पायम पडता ती जी एकदम बेस्ट जाल्या.
हाका तर दोन कडेन प्रसादा जेवण म्हणला गणेश किनी इज लकी देवालपूर आशीर्वाद असं लायक जाल्लें खीर लायक जाल्लो अरे खीर म्हणल्यार एक नंबर आशिल्लो लायक असे बट चड गोड ना खायनी बद्दल सांगता थोडे घाल चिटरच खाल्ला चिटर म्हणल्यार कसं एक तोप खंय ना काडला ताका चड म्हणचे एक तूप कोण खात रे ते मेगे लँग्वेजान तो एक तोप एक तूप कोण खीर खाता ना खाली एक वाटी मात्र लायर लायर एक ना लायर तशी रूम नाही तशी नाही एक वाटी नैवेद्य आशिल्ले आणि मेगेल हक्काची वाटी आणि एक खाल्ली मैं दोन जालो आज मेगेल स्टुडंटान एक कसन की म्हाका सांगलें आणि म्हाका काही कळली ते मागीर ती निमगिला कसन कर न्हू कसं सांगले ती सांगता सर हम लोग आज पीई क्लास हुआ था पीई हाँ पीई पीई नाही ना नाही पीई नाही गो आमगेल पीई क्लास आशिल काय हांव सांगलें पीई म्हळ्यार कसं न्हय फिजिकल एक्सरसाइज ओ आमगेल टायमार पीटी आशिल्लें वय काहीची टायमार पीई फिजिकल जाल्लें ट्रेनिंग अशी वय फिजिकल ट्रेनिंग आमगेले आतां फिजिकल एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका कळली जी कसं पीई म्हाकाय करता कळ्ळें आतां सांग हांव शॉक जाल्लो कसं नवें नवें नांव आयिल्लें पीई फिजिकल एक्सरसाइज आनी एक आशिल्लें हाल्ले आसनो आमगे स्कुलांत आसनो बुक रिडींग आसलें आशिल्लो बुक रिडींग हें कोण रिडींग करता असं या तर गणेशात टेन्शन नाही हांव वयता म्हळ्यार कसं म्हणटा तसं चेडू वाल्या अम्मा आनी अन्नाक स्कुला आपयला के बुक रीड करच्या खातीर म्हळ्यार क्लासान तो कसन कसन शिकयला तांगेले प्रोजेक्ट बराबर आस की ना ते पुरो पळोवच्याक अरे गणेशा वचका पडल्यार घेतना हे तू मजा आहे ना 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 हांव येना हांव बद्दल येना हांव येवचें म्हाका जायना ते रीड करच्या खातीर हांव ते न्हिदतलो मागीर हांव कसं करचें मागीर अशी फर्स्ट अशी बसून करतालो हांव एक कमेंट वाचिल्लें कसं ना कोण की म्हणटा आशिल्लें की तूं म्युझिक टीचर जाल्यार एक पाटी तरी म्युझिक वाजोवन दाखय कोण की बरें लातात म्हाका वाटता नांव उडगास ना म्हाका हांवय वाजिला बट म्युजीक वाजिल्लें कॉपीरायट येता ताजे खातीर हांव व्लॉगांत वाजिना पण ही फेसबुक लाईव्ह करयात वे ते ताकाय कॉपीरायट कॉपीराईट वे अरे तुमकां पळत असलें मागीर इंस्टाग्राम आसना तांत तुमी पळयत न्हू वय तांतूं हाणे प्ले केलेले व्हिडिओज आसात इंस्टाग्रामांत आसा इंस्टाग्रामा प्रॉब्लम नाही मेगेर इंस्टाग्राम अकाउंट किनी गणेश एस सकाळ आसनो हांव वचना स्क्रोल करता आशिल्लो तो तांतून म्हाका एक व्हिडिओ आयला हांव येदोळ ते आयकन कोणी सांगनीचे कसं करता वय कॅथलीक ब्राह्मन्स हां म्हणल्यार पोर्चुगीज टायमान तूं गोवान तूं जितले ब्राह्मण्स आशिल्ले ना तांकां फोर्सफुली कन्वर्ट करचें सांगलें क्रिश्चन ते गतोच म्हाका हां बट तांणी आसनो तांगेले पोप आसता न्हू तांगेले क्रिश्चन लोकाले पोप ताका वचून रिक्वेस्ट केल्ले की आसनो आमकां आसनो आमगेले जान्नूय घालच्याक आमकां अलाव करा कर न्हू तरी आमी क्रिश्चनय आमी स्विकार करताली आनी आमकां जान्नूय घालचे अलाव करात कर न्हू तर मागीर त्या पोपान तांकां अलाव केल्ले की म्हळ्यार क्रिश्चन ब्राह्मण्स तांकां सांग की म्हणटा ती बॅमॉन्स तांकां ते एक अलग विंगड एक कास्ट आसता ते बॅमॉन्स म्हळ्यार तांणी आमगे कोंकणी आनी क्रिश्चन दोन्ही तांणी ब्राह्मण कल्चर अँड कोंकणी हे कॅथलीक कल्चर दोन्ही रोमन कॅथलीक कल्चर म्हाका दिसता ब्राह्मीण अँड रोमन ताका बॅमॉन कशी केला दिसता अशी म्हाका दिसता त्या वर्ड बट ऍक्च्युअली म्हाका गोतना आज फर्स्ट टायम म्हाका कळ्ळें की अशी असं करून म्हाकाय गोतना हांव कशें केलें की हे गोतोच हिस्ट्री की पोर्चुगीजान जेन्ना इन्वेड केलें तातूंत मागीर कन्वर्जन जालें त्या म्हाका गोतो स्टोरी बट आतां हे मे बी जे कन्वर्ट कोण कोण कम्प्लिटली कॅथलीक जाले कोण जायनी ती तांणी तांगेले रिटेन केले आय थिंक ते कम्युनिटीक आसताले बॅमॉन्स म्हणटात होय आतां हांव करेक्ट आसा की ना प्लीज म्हाका सांगा म्हाका गोतना हांव अशी रील पळयल्या तुमकां गोत आसल्यार तुमी आमकां करेक्ट करा एक्चुअली आमकांय गोतना कसन त्या हिस्ट्री कसन आशिल्ला आतां जितली हिस्ट्री गोत आसा हांव तें आतां तुमगेले इतराक हांव सांगता म्हाका तो आजी कळ्ळें की हें अशी म्हळ्यार हें एक कास्ट आसता म्हणून अशी पुरो एक एक कळटा तेन्ना आमकां रियलायज जाता न्हू की कितली पुरो आसा आमगेली हिस्ट्रीन तूं जे मे बी आमकां गोतूय ना नॉट ओन्ली इन कोंकणी हिस्ट्री ओवरऑल इंडियन हिस्ट्री तुमकां गोत ना तें एक्सप्रेशन कसं दिला तो इतलो पुरो हांव स्कूलांत हिस्ट्रीन तर शिकनी जितलें आतां शिकता असो ब्लॉगांनी मी सकट जाण शिकवती वय आमकां कळलेली न्यूज तुमकांय कळटा हे आमगेल मोटिव्ह आता मी ब्लॉग एंड करता सांगाची तुमकां पुरो जाणांक आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा काय आणि कसं गतच तुमकां हिस्ट्री बद्दल त्यावेळेस सांगा ती होय. आमगेले कोंकणी कल्चरा बद्दल कसं हिस्ट्री असल्यार जे आमकां गोतना विच यू गायज वॉन्ट टू शेअर विथ अस प्लीज लेट अस नो
चलो बाय गुड नाईट टेक गुड केअर नाईट